देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. फारिजावान लोकांचेर जायते तरेचे नियम स्थापून दिल्ले आनी नियमाच्या वजनाच्या भारार ते चेपताले. त्या पासत जेजू सबार फावटी तांकां सांगता, जोड आनी सोंसूंक नजो तसलीं ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशे ना. आनी लोक ह्या असल्या ओजी जी तांचेर बांदलोलीं हें काडून तांकां विसव जाय आसलो. आनी त्या पासत जेजू म्हणटा, सगलीं तुमी कोश करतात आनी ओजाच्या बाराकाळ आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जेजूचें जूं घेवंक सोंपें आनी वाहूंक होलू, कित्याक तो आमच्या सांगाता आमच्या बरोबर ओजी उबारता आनी सगलो भार आपणाचेर घेता. ह्या वेळार म्हज्या भुजांचेर कसलें जूं आसा काय? जेजूक उलो मार, तो तुज्या आदाराक पावतलोच. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.